मुक्ताचो तांचे सोबे सुख माविशिवीत नवे एक सारा दुःख बुर्दे देव मेटा माफ मोदी मुक्ताचो तांचे सोबे सुख माविशिवीत नवे एक सारा दुःख बुर्दे. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां देव तुमकां कृपा दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीत. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून होली फॅमिली समुदाय नाकेली आख्खे समुदायाची बरी भलायकी पासत ही आयची मिसाची भेट भेटयता. देवान तांकां बरी भलायकी दिवंक तांचे पासत मागुया. दुसरें इंतेसां आमी भेटयता सगळ्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत नाकेली समुदायाच्या तांकां देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता इग्रेजा चार्ल्स फेर्नांडीस आनी फामील एलिगन्जा एलिक फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमची गोंयची एसेंब्ली ह्या दिसांनी चालू आसा. मागुया आमच्या आमदार मंत्र्यां पासत तांणी देवाचे जाणवायेन देवाक मानता तसले निर्णय घेवंक. जें कितें चुकीचें आसा जें कितें वायट आसा आमचें गोंयचें निसंटन जें चालू आसा ताची नीत करूंक देवा लागीं मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया देवान तांकां पिकोवणेचो हात लावंक. आयज 12वेच्या भुरग्यांचो निकाळ येता. खरीत भाशेन ह्या सगळ्या 12वेच्या भुरग्यां पासत मागुया तांचो निकाळ बरो येवंक. वयर सकयल कितेंय जायत जाल्यार तांणी तें बरे भाशेन समजून घेवंक मानून घेवंक आनी तांचो फुडार बरो जावंक ह्या 12वेच्या भुरग्यां पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सपयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक न्ही तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा प्राचीन काळाची शिस्त आमी पाळीत आयल्या तिचे वरवीं आमचें आत्मीक जिवीत सुदारशें कोर. तुज्या उतरान आमकां पोस संवसारी वस्तूंनी मीत मोर्याद सांबाळून सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दुसरे समोर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायल पोरचे आयक. तुमकां जिवीत मेडचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देस दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर जे हांव तुमकां आयज नेम आनी कायदे शिकयतां तांकां चोत्रायेन चीत दियात. हें जाणून जायात जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयतां ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून
तुमचो करूंक वेतात त्या देशांत ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळात, तांकां पाडो दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जानवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. हे नेमां कायद्यांची खबर आयकून ती म्हणटली आनी खंयचोच लोक हे वर्त्या लोकां इतलो शाणो आनी जाणार न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्याय वर्त्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत. आनी आयज तुमचे मुखार जी हांव समूर्त घालतां तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्याय वर्त्या लोकांक आसतीत. पूण सुत्रायेन रावात. तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो ज्यो भायर सरूंक दिवं नाकात, पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कोडीत करात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुजाल्या. परतून म्हणुया. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुजाल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुजाल्या. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवंटेचे आळांबे गोड केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सोदोव केल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुजाल्या. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुळसुळीत ताचो शब्द परगट जाता. धव्या कापसा वरी तो हिम धाडटा. गोबरा सारको कोरव्यांचो तो उपास घालता. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोडीत करता. इस्रायेलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुजाल्या. उडगार. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोवे आसा. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, समूर्त वो प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय पूण शाती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, सर्ग आनी संवसार सोरो पर्यान घडोवंक जाय तितले घडल्या शिवाय समूर्ती वेले एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटूच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सुर्गीच्या राज्यांत सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतले. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका सुर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणे तुका क्रिस्त. मोगार बाबा भयणीनो, देवान पुर्जे कडेन करार केलो आनी पुर्जेक मोजेसा वरवीं शास्त्र दिलें. हे कायदे नेम सांबाळूंक मोजेसान पुर्जेक दिता आसतना बरे तरेन देवाची आज्ञा पाळूंक ताणें हुकूम घालो. दोन शास्त्री ह्या कायद्यांक दिसपोटी फावो ते परी मान दिताले आनी हे कायदे पाळूंक पुर्जेक आदार दिताले. जसो काल बोलांतलो दोन शास्त्री आपल्याक जाय ते भाशेन ह्या कायद्यांक बारीक बारीक कुसां लावंक लागले. म्हणजे लोकांचें जिवीत सोंपें करचे बदलेक, लोकांक हे कायदे पाळूंक आदार दिवचे बदलेक अदीक आनी अदीक ह्या कायद्यांक दुसरी वस्तू लावन ते कायद्या प्रमाणे जिवंक तांचें जिवीत जड केलें. इतलेंच न्हय, सगलो ध्यान मन आपल्याचो ह्या फारिसेवांनी आनी दोन शास्त्रींनी ह्या कायद्यांचेर दवरलो. जो कोण पाळिना ताका अदीक दंड फारीक करचो, जो कोण पाळिना
तो भायरावचो अशें तांणी नेम आपले काडले. काल बोल्यांतल्या उपरांत जेजू संवसारांत आयलो आनी किरीत भाशेन देवाची आज्ञा कितें ती पोरजेक प्रवचन करूंक लागलो. पोरजेक प्रवचन करता आसतना देवाक उत्तम कितें मानता, देवाक कशी पेल्याची भोक्ती करून पेल्याक बोगसोणी दिवन आपुणूच देवा मुखार खालतो रावलोलो देवाक जाय हें तो शिकयतालो आनी हें धर्मशास्त्रांक मानव नासलें. हाका लागून जेजू आयच्या दिसा म्हणटा, आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत ताका सुर्गीच्या राज्यांत सगल्या भितर ल्हान म्हूण लेखतले, पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक त्यो कशे तरेन बरे तरेन पाळूंक आदादी ताका सुर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतले. आज्ञा मनशाच्या बऱ्याक दिल्या. मनीस आज्ञाचो गुलाम जावंक न्हय, पूण आज्ञा ताका जिवीतभर आपल्याक देवाक सोशी व्हरूंक आनी अदीक सुर्गीचें राज आपल्या जिवितांत विस्तारूंक ह्यो आज्ञा आदार दितात. आमकांय भाव भयणो पवित्र सभेची शिकवण आसा. हे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक दर दिसा गरज. जायते फावटी घडयेक ही पवित्र सभेची शिकवण मानून घेवंक आमकां अवघड लागता. जायते फावटी आमच्या वाद्याचे आमी जाता. अशें कित्याक जावंक शकना, अशें कित्याक करूंक जाय, ताणें सांगलां ताचेर आमी घडयेक जायते फावटी पवित्र सभेची शिकवण आमकां दिता तेन्ना दुबावता, आमी घडये नाकारता, आमच्या वाद्याचे जाता. अशे दिसाक जेजू म्हणटा, जे कोण तुमचे मदें आसात ते ल्हानांतले ल्हानांत हे कायदे पाळीत आनी त्यो सांबाळटीत आनी हेरांकूय त्यो पाळूंक शिकयत सुर्गीच्या राज्यांत तुमकां इनाम फावो. आमच्या जिवितांत दर दिसाक पवित्र सभेची शिकवण बरे तरेन मानून घेवंक, ती वेव्हारांत घालूंक, आमचें जिवीत आनी दुसऱ्यांचें जिवीत भाव भयणीं सुदारूंक, आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक आत्मीक वाड करूंक, दुसऱ्यांच्या जिवितांत देव आसा म्हूण तांकां आमी जाणणी दिवंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38 C24. मातयेचे पागार करून सोडटाय तूं एका उतरान, माती दुलाचे जिणे पागार कर पवित्र आत्म्यान, होया पापा भोगते म्हणा हिरकोळक्या जिविताचे तुका फोगताव आमचे वरदान, होया बाबा भोगते म्हणा हिरकोळक्या जिविताचे तुका फोगताव आमचे वरदान. म्हज्या भाव भयणी, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोणवाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी मैपासान मानून घे. तुजो गूढ समोरमूक एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांक सगल्या विघ्नांतली वाटाय. ह्या मागता तुमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारूं. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुदेदारान सासणाचे देवा, सर कड्यांचो तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक, आमची मनां शुद्ध करूंक, आमची काळजां फावो करता आमकां भुरग्यांक तुज्या अनोबोकाड सोडवणेचो. आमची वंदावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सोरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरोनांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां.
देखून सगळ्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 तोलवरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया, तुझ्या करसा आनी पुनर्जीवनपणा ओरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली, देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सयतल्या आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तार लोलयेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरे आनी सिमा आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे सगोतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपो जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय चलिल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मता आनी सोर काडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम मागूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताली पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां दिवा, दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता, तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिणे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Soumia Jesu, ये आमच्या काळजान रावोके. सोम्या जेजू, ये आमच्या काळजान रावोके. बापा कडसून देवून आयलोय, आमचे सारको मनीस जालोय. सासणाक तुझे येवजण जाले, आमचे मोने बिराड करचे. बापा कडसून देवून आयलोय, आमचे सारको मनीस जालोय. सासणाक तुझे येवजण जाले, आमचे मोने बिराड करचे. सोम्या जेजू, ये आमच्या काळजान रावोके. सोम्या जेजू, ये आमच्या काळजान रावोके. प्रार्थुया. विस्वाशी देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सुर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां पोसलें. ताचे वरवीं आमची पातकां आनी चुकी बोगोस आनी आमकां पवित्र करून तुज्यो बासावण्यो सोडूंक पुर्तेपणी तोया जावंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयज सांजे 6:30 वरांचेर किरीत भाशेन म्युझिशियन्स एंटरटेनर्स सगळे जी कोण आसात तांकां किरीत भाशेन पवित्र ओर आसतलें. पूण तांकांच न्हय, आमकांय सगल्यांक हें पवित्र ओर आमी किरीत भाशेन येवन हातूंत भाग घेवया. अदीक आनी अदीक आमी ह्या कोरेस्माच्या काळान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.
नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराची माये पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुझ्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विश्वास. एक आकुतीची माई चुचुरे कोशे हांव आयकता सगल्यांनी तुका वाचारलेली. आसरे आनी भरोशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो भरोसो. पाव म्हाका मोगापाचो जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुज्या हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या सयता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिला देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव स्वत मानता म्हज्या सासणाच्या सरसामाची. कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्या तुजेर पातयेवन पूण बेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागना जायत म्हूण आनी बाळीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक होली करून हेमपणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए मरे आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्विनाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. सगळीं बरोबर नमान मरे मरी कृपेन बोलले सरस्वती ते आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदर आनी सदरचो आपूण जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. नमन मरी कृपेन बोलले सरस्वती ते आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदर आनी सदरचो आपूण जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. नमन मरी कृपेन बोलले सरस्वती ते आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदर आनी सदरचो आपूण जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती मरे आदार दी अदृश्टांत सांपडल्या. मजत कर रस्तो काजरीच्या माग पोचे पासत जा शरातीन देवाच्या मळयेची. विनोद कर सगल्या देवाक भेटयलेल्या ओस्तोऱ्यां पासत. फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी. आदार दिनार गोरसांक आनी दुखी कोदेनी. प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अचेपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतां रासूं चलयताय सासणाच्या सासणांक. थोडो वेळ उगी रावन पिडेवंतांचो आमी गुडास करुया. आमकां किरीत भाशेन विनोती केल्या जायत्या जाणांनी आपल्या खातीर माग म्हूण तांचोय उगडास. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पाव. सोमी आसूं तुमचे सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवें. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावोको सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुदवंत आदारान वागून सदांच आंकवार मरेची ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली भोगूंक पावंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासूं चलयता सासणाच्या सासणांक. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवेदार देवाचें बेसांव
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वय देवान सदां काल दोगो आमीन. मोगार माय आमचे थंय तूं राव गोसा आकांता सदांच तूं मोगाळ माय आमचे ताय तुरा गोसा आगाता सोदा तू पाव मायेका तुरीचे माये मोगाचे माये सोशे